नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दिप्ती काकोडकर। आयच्या गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। कुणबी गांवा खातीर जमीन हस्तांतरणाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय। राज्यांत कुणबी गांव स्थापन करपाक केंद्रा कडल्यान आयल्या 10 कोटी रुपया। निधीच्या वापराविशीं मुख्यमंत्र्यान कडेन करतली उलोवप, सांगता दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर। मुख्यमंत्री आणि बांदकाम मंत्र्यान घेवची पेडणे महामार्गाचेर जावपी अपघातांची दखल, काँग्रेस फुडारी जितेंद्र गांवकाराची मागणी। दिवचल मार्केटात एकेवटेन पेटनात लायटी, व्यापाऱ्यांक जातात त्रास। आणि दोळे तपासणी शिबिराचे आमदार डिलायलाचे हस्तुकी जाले उक्तावण, शेकड्यांनी लोकांनी घेतलो शिबिराचो लाव। आता गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो विस्तारान। कुणबी गांव उबारपा खातीर जमीन हस्तांतरणाक मान्यताय दिली। बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेन हो निर्णय घेतलो। कुणबी गांव उबारपा खातीर उदका स्रोत खात्याची जमीन हस्तकला महामंडळाक दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत दिली। सांग्यार कुणबी गांव उबारपा खातीर केंद्रान गोंयांक 10 कोटी रुपया दिल्यात। Transfer of the land required from the Water Resource Department to the Department of the Handicraft and Textile for the Kunbi Handloom Craft Village at Sange and the Department of the Animal Husbandry and Veterinary Science construction of the veterinary dispensary Sange WRD veterinary dispensary. ही लँड सरकाराची लँड क्लियर कट हँडीक्राफ्ट विलेजी खातीर आमी मार्क केल्ली आनी हँडीक्राफ्ट कुणबी विलेज तांकां जाय आनी दुसरी वेटरनरी डिस्पेन्सरी थंयसल्याच लोकांक वेटरनरी डिस्पेन्सरी घालपाक जाय तांच्या खातीर तांकां ही लँड उदरगतीच्या कामां खातीर मेळिल्ले 25 कोटी रुपया सरकारान आमचे कडल्यान परते मागिल्ले, पूण पयशे आमी सरकाराक दिवचे ना। ह्या पयशांचो वापर कसो आनी कसले कसले कामां खातीर करचो ते विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन चर्चा करून निर्णय घेतली। दक्षिण गोवा जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकरान सांगले। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची बुधवारा बसका जाली। हे बसकेन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। सांगे तालुक्यातले 18 गांव अभयारण्य संवेदनशील वाठारांतल्यान वगळावचे, तशेंच IIT सांगेरूच जावची। जिल्लो पंचायतीन तसो थाराव घेवचो अशी मागणी जिल्लो पंचायत वांगडी सुरेश केपेकार हांणी केली। मिटिंगेक जे पॉयंट्स आयले ते वेल्ली जे हेल्थ सेंटर आसा थंय तांकां एक डॉक्टर जाय अशें थंयच्या मेंबरान एक सांगिल्लें आसा। ताजे संदर्भांतले आमी लेटर हेल्थ डिपार्टमेंटाक करतली। मागीर जो एक साको सामको मोडपाचे हेजेर पाविल्लो आसा तो दुरुस्त करपा खातीर PWDक लेटर दिवचें अशें म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा। मागीर बाकीचे जे आसा ते आमचे इंटरनल म्हणजे काम कंप्लीट जाले की लेटर घेवपाक जाय इंजिनियरां कडल्यान, ते सगळें आसा तो प्रोसेस आमी करतली आमचो जो कितें आसा तो। मागीर 25 कोटी जो आमचो फंड हेजो उलयता आसतना सांगिल्लें आसा की 25 कोटीचो फंड आमचो तो आमचो हेजो आमकां जो वापरपाक ऑफिसा खातीर येता तो फंड आमकां रिटर्न दिवचो असो म्हणून गव्हर्मेंटान आमकां लेटर केल्लें आणि सगळ्या मेंबरांचे हें आसा की तो फंड आमकां रिटर्न न करता तो आमी डेव्हलपमेंटल फंड म्हणून मागून घेवचो सरकारा कडल्यान। पूण त्या संदर्भांतले आमी सरकाराक म्हणजे लेटर केल्ले आसा आनी CMA कडेन आमी उलोवन ताजेर कितें करपाक मेळटा पळय तें आमी पळयतली। दुसरें जें आसा तें कदंबा बस खंय खंय जाय चालू करपाक जाय त्या संदर्भांतले चेअरमॅनाक लेटर करून ते कदंबा बसी चालू करपाक जाय ते लेटर करचे अशें म्हणून एक ठराव घेतिल्लो आसा। आणि बाकीचे जे सांग्यार इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून कांय विलेजीस डिक्लेअर केल्ले आसा। धारगळ ते पत्रादेवीच्या महामार्गाचेर अपघातांचे सत्र चालूच आसा। देखून मुख्यमंत्र्यान आणि भौशीक बांदकाम मंत्र्यान हाची दखल घेवन ह्या रस्त्याची पळोवणी करची अशी मागणी पेडणेचो काँग्रेसीचो फुडारी आणि आदवोगाद जितेंद्र गांवकार हांणी केल्या। तशेंच ह्या सगळ्या गजालींकडेन दुर्लक्ष जाला, देखून पेडणेच्या आमदाराचें काम निष्क्रिय जालां अशें म्हणत गांवकारान टिका केल्या। 2019 जेन्ना नॅशनल हायवे 66
हेजे काम करपाक सुरवात केल्ली MBR कंपनीन, त्या टायमा पासून सगळे म्हणजे पत्रादेवी टू महाखाजन हे जितके गावासून हो महामार्ग पास जाला त्या सगळ्या गावातल्या लोकांचो डिमांड असलो की प्रत्येक गावात जी वस्ती असा थंयसर एक फ्लायओव्हर करचो आणि व्यवस्थित सर्व्हिस रोड करचो, जेणे करून जे अपघात जातात आणि जे अपघात जावपाचे असतात इन फ्युचर तेतून खंय तरी नियंत्रण करू शकतात. 2022 पयली पेडण्याचो आमदार बाबू आजगावकर आसलो, डेप्युटी CM असले. 2022 उपरांत नवीन भाजप पार्टीचो आमदार निवडून येला प्रवीण आर्लेकर. जी परिस्थिती 2022 पयली असली तीच परिस्थिती अजूनही असा 2022 जावन सुद्धा 9 महिने झाले नवीन आमदार निवडून, पण पेडण्याचो जो हो पट्टो असा पत्रादेवी टू महाखाजन दर वेळाचेर आमकां न्यूजपेपरान आयकूंक येता की तोरशा गांवान एक्सिडंट जालो, परसकडा गांवान एक्सिडंट जालो, धारगळ गांवान एक्सिडंट जालो, पूण ही बातमी आसा हेका फुल स्टॉप अजूनही लागना. एक्सिडंटाचो सत्र ह्यो चालूच आसा. सो हेच्या वयल्यान अशें दिसता की पेडण्याचो आमदार आसा हेचे काम निष्क्रिय जाल्ले आसा. ह्या सगळ्या संदर्भात रस्त्याच्या सर्व्हिस रोड अजून प्रॉपर करूंक ना. फक्त तेंच्यांनी जसो सिमेंटाचो लेप लायतात फातरांक तसो लायल्लो आसा ऑर्डिनीज करून, पूण तेंचे नियोजन सारखे अजून जावंक ना. हेच्या खातीर पयली मागणी आसा PWD मिनिस्टर आनी CM कडेन की तेंच्यांनी पुन्हा एकदा पेडण्याच्या ह्या रस्त्याची पाहणी करची आणि ज्या ज्या जाग्याचेर डायव्हर्जन म्हणून आसात तो इल्लोसो बोर्ड न करता येदो व्हडलो करचो, जेणे करून सगळ्या वाहनांक स्पष्ट दिसचे. दिवचलच्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान एकेवटीन लायटी पेटनात आणि धड फॅनांची वेवस्था ना, देखून आमचे हाल जातात अशी थळाव्या विक्रेत्यांची कागाळ आसा. लायटी पेटनाशिल्ल्यान काळोख पडटकीच धंदो बंद करचो पडटा अशें ह्या विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. भाजी आनी फळ विक्रेतो धंदो करतात ते वटेन नव्यो लायटी घाल्यात, मात आमी मागणी करून आमकां काळखांत दवरल्यात अशें कांय विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. हे पळय आम्ही सगळ्यांक सांगून थकलेल्या गरमीच्या दिसांनी हांगा रावपाक जायना. फॅन घालता म्हणून सांगते कोणी अजून फॅन काय पडूंक ना. आता जाले 3 महिने हांगा सगळे येऊन गेले, म्युन्सिपाल्टीचे येऊन गेले, सगळे येऊन गेले, राजकारणी येऊन गेले, तरी अजून काय हांगा ना. 3 महिने झाले. घालुया खंय आहा लायट पेटता कितल्यांक 6 आणि एकदा 7 पेटता. हांगा खंय पेटता. आमी हांगा बसता थंय पेटना. ते फळवाल्या कडेन भाजीवाल्या कडेन पेटता ना. काळोख बरें हांगा. शिवोले मतदारसंघातल्या लोकांच्या हिता खातीर सदांच वावुरतले अशें मत शिवोलेचे आमदार दिलायला लोबोवन उक्तायले. बुधवारा शिवोलेच्या सडये वाठारांत दोळे तपासणी शिबिराचें उक्तावण केले उपरांत ती उलयताली. तशेंच सडये शिवोलेच्या जोड रस्त्याच्या कामाक सुरवात केल्या. ह्या वाठारांत चड प्रमाणात चिकोल जाता, देखून लोकांची शेताय बाडटात. हें जावचें न्हय हे खातीर सडये शिवोली हो रस्तो करतना कलवट घालतले, जाका लागून शेतकारांक ताचो फायदो जातलो अशेंय तिणें ह्या वेळार सांगलें. आणि सांगताच्या प्रमाणे हो लिंक रोड आमचो जो होली क्रॉस इस्कॉलाच्या फाटल्यान मार्ना जॉईन जाता पळय तो जे काम चालू केल्लें आहा. सो हेंय आमकां इट्स बीग अचिवमेंट. आनी ह्या वाठारांतले जे शेतकार आतां कितें ते पायपांनी पयले तो सगळो चिकोल हे जावन ना. सो आतां तो व्हडले कालवट जातले. इट वील बी लायक अ बीग ब्रीज. आनी तो जितलो चिकोल आहा तो
पास जावन वयतलो आनी आमच्या ह्या सोडियाच्या शेतकारांक जी शेतां पाड जाल्ली आहा तांकां शेतां लावपाचो आनी एक फावटी दे विल बेनिफीट फ्रॉम दीस आय एम शुअर with the help of Farmers Club of सोडिया आमी कितें बरें करूंक जाता ह्या गांवा खातीर ह्या शिवोली कॉस्टे खातीर आमी करपाक वावुरतले. 53व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो आयज चवथो दीस. चवथ्या दिसा 42 फिल्मांचे स्क्रीनिंग जाले. हातूंत ओनोची गाजिल्ली तामीळ फिल्म कुरांगू पेडल तशेंच द आयलंड ही एनिमेशन फिल्मूय पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात इफ्फीच्यो खाशेल्यो खबरो. इफ्फीच्या चवथ्या दिसा गोंयच्या 4 शॉर्ट फिल्मांचे प्रदर्शन जालें. गोंयच्या कलाकारांनी आनी दिग्दर्शकांनी निर्माण केल्ली ही फिल्मां पळोवपाक गोंयकारांनी गर्दी केल्ली. अर्दो दीस बिफोर आय स्लीप निमण्या दिसाक एंड द व्हायट ड्रीम ह्या 4 फिल्मांचे बुधवारा स्क्रीनिंग जालें. ह्या वेळार ह्या फिल्मांत आशिल्ले कलाकार आनी लेखकांनी पळोवप्या वांगडा संवाद लेगीत साधलो. आयज इफ्फीचो चवथो दीस. आयच्या दिसा इफ्फीन 42 फिल्मांचे प्रदर्शन जालें. हातूंत खंयची विशेष फिल्मां पळोवपाक मेळ्ळी हे विशीं सांगता आमचो रिपोर्टर गौरीश आमोणकार. नमस्कार. 53 इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया गोंयांत सध्या चालू आसा आनी आयज चवथो दीस. साबार 40ाकून चड पिक्चरां आयज दाखोवपाची आसा. तितून अनरेस्ट हो कॅलेडोस्कोप हितूंतलो सिलेक्टेड पिक्चर जो आसा अनरेस्ट म्हणून 19th सेंचुरीन स्विझर्लंडान जेन्ना घड्याळ करपाचो कारखानो सुरू जाता तेन्ना घड्याळ करता आसतना एक देशान जावपी बदल ह्या पिक्चरान दाखयल्ले आसा. त्याच बरोबर त्या जोसेफीन नांवाचो एक तरणाटो आसा ह्या कारखान्यान घड्याळाचें काम करता तेन्ना तो अनरेस्ट म्हणून अशांततायेचें हे चक्र तयार करता. टायम वेळ तसोच कामगारांक एकत्रीत हाडपा खातीर हो संघर्श देशांत घडिल्लो ते ह्या पिक्चरान दाखयल्ले आसा. त्याच बरोबर मागीर एक तेलुगू पिक्चर तामीळ पिक्चर आसा इंडियन पॅनोरामा हितूंतलो. तेजें नांव आसा कुरांगू पेडल म्हणून. एक बेस्ट असो पिक्चर आसा. तितून बापूय आनी पुताची सायकली खातीर एक संघर्श दाखयलेलो आसा. म्हणजे तेंच्या कडेन गरीब परिस्थिती आसता. बापायक तेज्या सायकल चलोवपाक कळना.
आनी तो एका रेंट म्हणजे सायकल जी भाड्याक दिवपाचें दुकान आसता थंय तो सायकल पळयता आनी तेजे कडेन पयशे नासता. मागीर आपले लाड करपी आवय कडल्यान तो कशे कशे पयशे जमा करता आनी सायकल शिकपा खातीर हो संघर्श ह्या तामील पिक्चरान दाखयलो आसा. बेस्ट पिक्चर आसा हो करंगू पेडर म्हणून इंडियन पॅनोरामांतलो. त्याच बरोबर द लास्ट फिल्म शो हितून आमचो गोंयचो आशीश प्रभू आजगांवकर हेणी संगीता खातीर योगदान दिलेलें आसा. हो एक बरो पिक्चर आसा. अशी साबार 40ाकून चड पिक्चरां आयज इफ्फीच्या 4थ्या दिसा हांगासर पळोवपाक मेळटली. सिनेरसीक आसा तेंच्यांनी अवश्य येवन ह्या फिल्मांचो आस्वाद घेवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश बामणकर. चित्रपटाची निर्मिती करतना निर्मात्यान लोकांच्या भावनांची जतनाय घेवपाची गरज आसा अशें फामाद अभिनेता मुकेश ऋषी म्हणटात. सावथाची टॉलिवूड फिल्म्सां आनी बॉलिवूड फिल्म्सांचेर जावपी ट्रोलिंगा विशीं लेगीत ताणें उलोवप केलें. 53व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाच्या निमतान देश विदेशांतले अभिनेता आनी सेलिब्रिटींनी गोंयांत हाजेरी लायल्या. बॉलिवूडांत चडशा विलनाच्या रोलांतले फामाद अभिनेता मुकेश ऋषी हांचे कडेन आमचो रिपोर्टर गौरीश बामणकारान संवाद साधलो. आपने साउथ में बहुत फिल्में की है. बॉलीवुड में तो आप जाने पाने पहचे ऐसे विलन कैरेक्टर करते हैं. सो अभी जो इन दिनों में जो चल रहा है बॉलीवुड टॉलीवुड ट्रोलिंग हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रही है. फिल्म होने के बाद हम एंटरटेनमेंट के नाते देखते हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी हो रही है. सो आपका इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए क्या है, जब सिस्टम चेंज होता है जो सोसाइटी में हो रहा है उसका असर सबके ऊपर होता है. और फिल्में भी उस तरह बनती हैं और कई बार हमारा ड्यूटी बन जाता है कि हम कुछ ऐसी फिल्म में कोई ऐसी बात न डालें जिसमें किसी को दुख पहुंचे या नाराज़गी हो, क्योंकि हमारे लिए जितने भी लोग फिल्म देखने वाले हैं वो सब एक जैसे हैं. तो हमें कुछ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए. ये इससे टाइम बीइंग फेस है. ये सेटल हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता. लेकिन क्या है कि हम सब सेंसिटिव हैं अपनी अपनी चीज़ों को लेके, तो उनका ध्यान जब हम फिल्म बना रहे हैं हमें भी रखना चाहिए. तो फिर ये जब चीज़ें सेटल हो जाती हैं फिर हम पहले से देखते आ रहे हैं, हमने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है. लेकिन ये जो फेस है इस वक्त वो थोड़ा सा ऐसा है कि हमें लगता है कि थोड़ा सेंसिटिव चीज़ें हो गई हैं, तो उनका ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे अभी जो फिल्म मेकर्स हैं इन चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं वो. तर हे आशिल्ले मुकेश ऋषी हे बॉलिवूडांतले सामके जाने माने विलनाचे बीन रोल करपी प्रख्यात एक्टर आसा ते. त्यांचो फिल्म येवपाचो आसा निडर ते प्रमोट करपा खातीर ते इफ्फीन मेळ्ळे. अशेंच आनीक आमकां कितलेशे सेलिब्रिटी मेळटले आनी आमी इफ्फीच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक टीव्ही तर्फे तुमच्या पर्यंत ह्यो खबरो पावयत रावतले. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश बामणकर. सातेरी भाट वळवय हांगा श्री शांतादुर्गा देवीचो दिवजोत्सव व्हड्या उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयलो. सकाळी 9 वरांचेर देवळाच्या महाजनांच्या वेगवेगळ्या पुरसाच्या जाग्यांचेर वचून दिवजा पेटोवन श्री शांतादुर्गेच्या देवळांत देवीक ओवाळणी करून देवळाच्या भोंवतणी 5 प्रदक्षिणां घालून उपरांत दिवजोत्सवाची सांगता जाली. हालींच्या अभ्यासांतल्यान कोविड दुयेंतींक तांच्या लसीकरण स्थितीचेर आदारून दिसपी लक्षणां प्रकारांतूय बदल जाल्यात. झेडओईच्या भलायकी तज्ञांच्या प्रमाण भूक कमी लागप हे कोविडाचे सुरवातेचे लक्षण अशेंय दिसून आयलां. जांकां कोविडाचे 3 लस मेळ्ळ्यात तांकां हे लक्षण दिसपाक लागलां. तशेंच कितले लस मेळ्ळ्यात ताचेर आदारून कोविड लक्षणां वेगवेगळी आसूं येतात. श्वास घेवपाच्या लक्षणां आनी पचन लक्षणांसयत कुडीच्या हेर भागांचेर परिणाम जावंक शकता. खूब फचरिल्ले इन्फेक्शन आनी लसीकरणाक लागून कोविड दुयेंसाक सौम्य वळण आयलां. ताळो दुखप, नाक व्हांवप वा बंद जावप, खर खोकली येवप, तकली उसळप, शींक येवप ही सामान्य लक्षणां 1 वा 2 लस घेतिल्ल्या मदीं चड प्रमाणांत दिसता. झेडओईच्या भलायकी तज्ञांच्या प्रमाण भूक कमी जावप हे कोविडाच्या सुरवातेचे लक्षण अशें दिसून आयलां.
बिरेस्तारा सावन मार्गशीर्ष म्हयन्याक सुरवात जाता, देखून गोंयांतल्या चडशा लोकांच्या घरांत लक्ष्मीचो उपास करतात. ते खातीर फुडल्या कांय दिसांनी भाजयेचे आनी फळांचे दर वाडपाची शक्यताय आसा. गोंयांत फाटल्या कांय म्हयन्यासावन भाजीपाल्याच्या तुळनेत नुस्तें खूब सवाय दरान मेळटा. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान तांबडी भाजी, मुळो, वाली आनी हेर भाजयो बाजारांत दाखल जाल्ल्यो दिश्टी पडटात. गोयचे उदरगती खातीर गोयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. शिक्षणीक, वैचारीक, समाजीक, खेळ अशा गोयच्या वेगवेगळ्या उदरगती खातीर तांणी म्हत्वाचें योगदान दिलां. पेडण्या वाठारांत तांचो जल्म जाल्ल्यान मोपा विमानतळाक तांचें नांव दिवप गरजेचें आसा अशें जालें ना जाल्यार गोंयकारांचेर व्हड अन्याय जावंक शकता. हाका लागून सरकारान मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नांव दिवचें अशी मागणी वाळपयच्या विमान नामकरण समितीन केल्या. मंगळारा वाळपयच्या बाजारांत ह्या समितीन धरणे आंदोलन केलें. हांगासर आमी येल्ले आसात तर येवपाचें कारण जें आसा तें खास करून भाऊसाहेब बांदोडकराचें जें नांव दिवपाची मागणी गेल्या 3-4 वर्सांक आमी सुरवात केल्लेली की पेडण्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आता तेजें उद्घाटन जावपाचें आसा आनी तें उद्घाटन जाताना आमी एक मागणी केल्ली की गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री, गोंयचो भाग्यविधाता आनी जे गोंय जें आसा तें सोबीत अशें सुंदरकाय तयार केलें आपल्या राजकारणान, समाजीक कारणान, त्या भाऊसाहेब बांदोडकराचो आयज नांव हे मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक दिवपाकूच जाय ही मागणी आमची सगळ्या गोंयभर चालू आसा. आनी भाऊचे जे प्रेमी आसा, समर्थक आसात ते बी आमकां साथ सहयोग करतात. आयज आमी हांगासर वाळपयन हे वाळपय सत्तरीन हे धरणे आंदोलनाचो एक कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केल्लो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आमी संपूर्ण गोंयभर सगळ्या तालुक्यांनी हे धरणे आंदोलन आमी कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. आमी ह्या धरणे आंदोलनान दाखोवंक सोदता की अख्खे गोंयभर हे भाऊ प्रेमी आसा, अख्खे गोंयान आयज भाऊ साहेबाचें नांव गाजता आनी तेका लागून हे नांव हे मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक भाऊ साहेबाचेच दिवंक जाय ही आमची भुमिका आसा. आमी सगळे जाण आयज जे सगळ्या तालुक्यांनी जे भोवन लोकांक सांगलेले आसा आनी लोकांनी ते मान्य केल्ले आसा की संपूर्ण गोंयभर भाऊ साहेबाचेच नांव दिवचें पडटलें हें सगळ्यांक खबर आसा. आयज आमकां खबर आसा की काही लोक आनी कोणाची नांवां प्रमोट करता किंवा एक फुडें हाडटा आनी आमकां त्या बद्दल कांय म्हणपाचें ना. हांगा तेजें कार्य आसतलें पूण भाऊसाहेब बांदोडकर हेंचो जन्म पेडण्यान जालो, ते गोंयाचे मुख्यमंत्री पेडण्यासून जाले आनी हो प्रोजेक्ट जो आसा मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हो पेडण्यान जाल्या कारणान तेजें नांव जें आसा पेडण्याच्या ह्या एअरपोर्टाक ते भाऊसाहेबाचेंच नांव पडपाक जाय ही आमची मागणी आसा. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावत गोमंतक TV.